काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुळा अँड MCC बँक. काल आज आणि फाल्यां सर्वांक नमस्कार. दायजी वर्ल्ड TV वीक्षण करच्या सर आमच्या वीक्षकाक म्हजो प्रणाम. आणि काल आज आणि फाल्यां ह्या कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक मोगाचो नमस्कार. सान लॉरेन्साची फिरगज आणि पुनशेद बोंदेल आमकां सर्वांक कळीत आसच्या प्रमाणे वर्सावार हांगासर वार्षिक महापरब व्हडा दबाजान आणि व्हडा गद्दाळायान ती आरंभ जाता आणि ती गद्दाळायान संपन्न जाता. आणि ह्या वर्साही सान लॉरेन्साच्या भक्तिकांनी आपले आध्यात्मिक पैणाची सुरवात येदोळस सुरू केल्या. आणि ऑगस्ट महिन्याच्या 10 तारखेर व्हडा संभ्रमान आणि व्हडा गद्दाळायान आचरण करच्याक सर्व रितीची तयारी भरान चालू आसा. ह्या विशीं सडीत माहेत आमचे मदें वांटून घेवच्याक आमच्या स्टुडियोंत आमच्या आपोवण्याक आज हांगासर पाळव दिवन हांगासर पावल्यांत पुनशेताचे रेक्टर आणि विगार मानादिक बाप बाजिलवास, तशेंच फिरगज गवळीक परिशद हाचे उपाध्यक्ष मानेस्त जॉन डिसिल्वा, तशेंच पुनशेत संचालक प्रस्तुत वर्साचे संचालक जावन मानेस्त जेसन फेर्नांडीस आमचे मदें हांगासर हजर आसात. फादर तशेंच जॉन डिसिल्वा आणि जेसन तुमकां ते गायकी माय मोगाचो आणि मानाचो स्वागत आणि नमस्कार. देव बरें करूं. आणि मोगाच्यानो ह्या वर्साच्या फेस्ताक एक विशेष कळा आणि विशेष परजळ जरूर आसा. आणि हाका कारण हांवें सडी सांगचें म्हणना, कित्याक म्हळ्यार आमी सर्व जाणां फाटल्या 8 वर्सांनी आमचे विगार मानारीक बाप अँड्रू लिओ डिसोजा आसले आणि तांच्या मुखेलपणार आमच्या सगळ्या फेस्ताची जबाबदारी घेवन हे फेस्त बऱ्यान आणि गद्दाळ्यान जातालें. आणि ह्या वर्सा देवान आमकां नवो रेक्टर तशेंच आमचे फिरगजीचे विगार जावन मानादीक बाप बाजिलवास आमच्या मदें देवान तांकां धाडला. पयल्यान पयलें फादर हांव सर वीक्षका तर्फेन आनी हांगासर जमले आमच्या सर्व तर्फेन ह्या फिरगजेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. देव बरें करूं. आनी तुमच्या विशयी सांगचें जाल्यार मानादीक बाप बाजिलवास एक देवत मागण्या भक्तिवंताचे नाळवडले एक याजक जावन आसात. आनी तशेंच तांचे रेतिर्यो मागणे ध्यान सगळ्या भारतांत न्हय आसता. म्हाका कळीत असल्या प्रमाणे लगभग 40 आनी 6 देशांनी तांचे मिसां वावर घेवन थंयसर ते गेल्यात. आनी खंडीत मागण्या ध्यानांत तुमी इतल्यो देश भोंवल्या म्हणटा आसतना खंडीत तांकां सविस्तार जाणवाय आनी गूंड चिंतपाचे मनीस म्हूण सांगच्याक तांकां कांयच दुबाव ना. फादर परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसां वावराक हांव सर्व बरें मागता. देव बरें करूं. फादर आता पहिले सवाल तुमकां येदोळीस हांवें सांगलें आतां तुमच्या मुखेलपणार ह्या वर्साची सान लॉरेन्साची महापरब हांगासर जावचेर आसा आनी ती सर्व तयारी भरान चालू आसा. हांव जाणा तुमी पोर मेच्या अखेरीक आमच्या फिरगेजेंत विगार जावन तुमी तुमचे कितें आसा तुमी तुमची जबाबदारी तुमी स्विकार केल्या. कांय येवन 2 म्हयनेय जावनात जाल्यार म्हजो एक सवाल आसा, ह्या फिरगेजेंत तुमी विगार जावन तुमची जबाबदारी घेतल्या विशयांत तुमचो अनुभव आमच्या वीक्षकां मदें कांय इल्लें वांटून घेवेत की फादर. बरें सवाल तुजें जाप मात दिवंक म्हजे कडेन मायेत चड ना. एक कितें सांग, एक कितें म्हळ्यार एक बोंदेल फिरगज बऱ्या लोकाची फिरगज. हांगाचो लोक बरो मागण्याकी वावराकी हर एकाक हाताक हात दिवचो लोक. आनी केदाळा पळयल्यार ही गज भरून लोक मागण्याक जावं दी, आराधनाक जावं दी, नोवेनाक जावं दी, खंयचे चटवटीक जावं दी, हांगा केदाळे हावसफूल. लोकांची उमेद बरी आसा आनी हर एका सहकार आसा, पुरतो सहकार दितात. कितले आमी काले करीचे, आमी कितें करीचे, आमी कितें करीचे विचार दिवचे. तशें म्हणटाना म्हाका हांगासर विशेश एक टेन्शन म्हूण बगाना देखून तें आसा. हांव येवन 2 म्हयने जावनात, पूण म्हाका धाडलेलो जेजू आसा. तशेंच म्हाका हांगा येशे करून विनंती केल्लो लॉरेन्सी आसा
देखून म्हाका कित्या बे म्हाका बॉल दितलो आसा सर सांगता करूंक हांव शकता तितलेंच हांवें म्हणयत हांव जावन कांय करूंक शकना पूण तांचे वरवीं हांव करतलो आनी जातलें अशें म्हणलें म्हाका खंडीत पातयेनी आसा. आणि वय फादर कित्याक तुमच्या लागीं तो अनुभव घे आसा तुमी सबार फिरगजांनी सेवा दिल्यात आनी तुमकां खंडीत जावन ह्या फिरगजांती तुमी सांगले बरें हांगासर लोक आमच्या चटवटिकांनी क्रियाळ आसा आनी खंडीत जावन तुमकां पाठिंबो जरूर आसा आनी तुमी कितें जे अपेक्षिला खंडीत जावन ते तुमकां पोंताक पावोवंक की आमचो लोक तुमचे संगी खंडीत जावन तो तुमकां सहभागी जातलो म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. आतां आमी फेस्ताक तयार जावनूच तुमच्या लागीं आतां सवाल विचारीचे जाल्यार फादर आतां फेस्ताक 9 दिसाचे नोवेन चलता. ह्या वर्साच्या नोवेनाच्या दिसांचो आनी फेस्ताचो विशेष महत्व संदेश प्रमुख कार्यक्रमां देवस्तुती आचरणां आनी आत्मीक तयाराय ह्या विशयांत आमच्या वीक्षकांक तुमी इल्ले सविस्तार तरान माहिती दिशात घे फादर. सालोरेसाचें यात्री केंद्र हें आराम जावन वर्स उतरलें तितलेंच आनी आतां हें यात्री केंद्र सगळ्या संवसाराक तें कळा जाय कित्याक ह्या यात्री केंद्रांत मस्त बरेंपण जाता लोकांक मागोवंक अवकाश आसा आत्मीक ताण भागता तशेंच तांची मागणी मेळटात आत्मीय बरेंपण तांकां कुमसार मेळटा वांजेल रजार कावन्सिलींग ताचे वयर आमी तांकां पवीस सभे दिवची इंडुलजन्सां म्हण आसात अशें आयिल्ल्यान बरेंपण जाता. पूण हेणें एअरपोर्ट रोड जाल्ल्यान लोकांक येवंक सलीसाय जागोय हो आसा आनी येदोळसां पळयता लोक हांगासर हारी हारीनी येते आसा अशें म्हणटा आसतना ह्या वर्साच्या फेस्ताक मस्त एक बरोसो दोन आसचे बरी म्हाका येदोळसो बगोवन सुरू जाला देखून हांव न्हू फेस्ताचो माटोय व्हड करचे म्हणून उपाध्यक्षाक येदोळसाय सांगला कित्याक म्हळ्यार लोक बारी उमेदीर आसा ते मात न्ही आमी लोकांच्या गरजा पावचे खातीर मागा जाय. आयची परिस्थिती पळया झुजां जाती आसात कितलीं जाणां हांव सांगता फादर झुजां रावंक म्हाका आनी थंयसर थोडे खांब येते आसात गांवांक आयिल्ल्या पाटी येवचें नाका म्हूण सांगलां पळया कळ्ळे कश्ट लोकांचे जेणे पावस ना कृशी करूंक उदक ना अशें विविध संगती हेणे कॅन्सर विस्तारत्यात पोरे धाकटे सांगता फादर दांत एकल्या कॅन्सर आसा तुमकां सोदून काडना जाल्यार बरें देवाक अर्गां पूण अशें आसा देखून पिडा वाडत आसा अशें लोकांच्यो गरजो इतल्यो आसात. भुरगीं म्हणटात तरणाट्यांक पासत मागा फादर भुरग्यां पासत मागा फादर कुटुंबां पासत मागा फादर ह्यो पुरो गरजो मतीन दवरून ह्या वर्सा फेस्तान आमी विंगड दिसांनी विंगड उद्देश त्यो हांवें मागता आनी सहज जालें पाद्र्या पाडची मंडळ केल्या तितलें मात न्ही ह्या वर्सा 5 बीस साहेब हांगासर भागीदार जातले 5 जाण गवळी बाप आसात मुखार जाय मागीर त्यो संगती सांगतलो हांव अशें आमी येदोळूच जायतली मंडळ घालीत आसा. आता म्हणजे मुखले सवाल आमच्या गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त जॉन डिसिल्वा तुमकां आता आमच्या फेस्ताची तयाराय भरान चालू आसा. तुमी गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष ह्या स्थानार रावन हांगासर जावच्या तयारे विशीं जावंक पुरो नोवेनाक आनी महापर्बेक हजारो भक्तिका ह्या पुनशताक भेट दितात. हांकां सर्वांक सुशेगाचे भक्तीचे मागण्या ध्यानाचे आनी सुरक्षीत वातावरण आनी अनुभव मेळाशे समितीन कसली पुरा कार्यक्रमां वा सवलत्यो वा योजना म्हणून थंय मांडून हाडल्यात ह्या विशयांत तुमी इल्ले सविस्तार तरान आमकां सांगशात की. होय रोणे आमू तुवें येदोळूचो सांगल्या बरी आमकां एक आनी एक नवो आनी लोकां मोगाळ एक याजाक फावो केला मागण्याचो याजाक म्हूण तुवें सांगलें. ह्या आमच्या याजाका मुखांत्र ताच्या मुखेलपणाद्वारे आमी येदोळूच आमचो वावर सुरू केला. एका म्हयन्या पयलींच आतां वावर सुरू जाला. थोडो वावर आनी किसलो आसा माटवाचो जावं दी हरेका निताळायचो जावं दी आनी खंयच्याचो जावं दी वावर चलत आसा. ताका आमी जाय पुरत्यो समित्यो केल्यात. प्रत्येक जावन आमच्या श्रायन कमिटी म्हणून आसा ती मस्त वावर करता. तशेंच वांटप्या समिती आसा आनी लितुर्जी समिती आसा आनी हरेक आयोग आसात. हांकां सगळ्यांक सांगाता घालून आमी वावर करते आसा. येदोळचो विगार बापान आदेश दिला कित्याक जण चड आसतले देखून माटवाचो आमकां आभाव जातलो देखून माटो विस्तारायचो म्हणून आमी ते येदोळचो आमी मतीन दवरला आनी ताच्या पासून वावर चलत आसा.
आनी आमकां लोकांक बसकेची वेवस्था जावं दी, ह्या टॉयलेटाची वेवस्था जावं दी, पिवच्या उदकाची वेवस्था जावं दी, तें पुरो आमी इवन पार्किंग जावं दी तें पुरो मोतीन दवरून आमी हें कार्यगत करूंक प्रयत्न करते आसा. तशें ह्या फावटी चड लोकांची येवची आमकां उमेद आसा येतात म्हणून. कित्याक मस्त लोक पाद्र्यापान सांगिल्ल्या बरी हांव येता म्हळ्यार तांचे कश्ट आनी कितें आसात घेवन सालो रेसाच्या पांय तळा येतात. न्हय आमचे क्रिस्तांव भाव अक्रिस्तांव भावूय हांवें मस्त जाणांक पळयलां. कित्याक हांव सदांच इगर्जेच्या वाठारांत आसता, हांवें मस्त जाणांक पळयलां. न्हय आसता आमच्या दिएसीचे न्हय भायल्या दिएसीचे जावं गोंयांचे जावं दी, उत्तर कर्नाटकाचे जावं दी, सुमार यात्रेक येतात, तांच्यो विणून घेवन येतात. तशें जाल्ल्यान ह्या फावटी आमकां चडीत लोक येतलो. कित्याक म्हळ्यार पुणशेत जावन 1 वर्स जालें मात्र, आनी लोकांक आतां कळून आयलां हे एक उदेन येवचें पुणशेत. देखून विविध लोक हांगासर येतात, तांची मागणी घेवन येतात. तशें आसता आमी भरपूर वेवस्था ताचे खातीर केल्या. इवन जेवणाची वेवस्था जावं दी, आमी विविध कमिटी केल्या जेवणाक जावं दी. आतां आमी जेवण आमीच तयार करता. फाटल्या 3 म्हयन्यांत आमीच आमचें एक कुजन आमी तयार केलां. वेवस्थीत तरान आमीच जेवण तयार करता. त्या पासून आमी लोकांक जावन भरपूर आमकां सहाय मेळटा, वरवीं येता. तीच वापरून आमी ह्या भक्तिकांक जेवण दिता. तशें न्हय आसता लितुर्जीन जावं दी, इवन आमच्या जेवणांत जावं दी, आमी विविध पिरगजांकी आमी वांटो दिता. जेवण म्हळ्यार आयताराचें आमकां चडीत कावंटरां घालीचे पडटात. त्या देखून आमी बायलां पिरगजांकी आमी जेवण वाडच्या खातीर आमी तांकां आपोण दिलां आसता. आनी एक आमी चिंतलां आमी हेर भावंडां अक्रिस्तांवांकी एक तांकां एक सांगात हाडच्या खातीर एक कावंटर तांकां दिया म्हणून एक आमी आमच्या मोतीन एक दवरलां. तशें आसता एक फेस्त म्हळ्यार आमच्या एका समुदायाचें न्हय आसता. कशें बिस्पान सांगलां बंधुत्व म्हणून. ते बंधुत्व मोतीन धरून सगळ्या लोकां खातीर आमी सांगाता हाडच्या खातीर ही मांडावळ घालूंक आमी प्रयत्न करता. आनी इवन लितुर्जीन जाल्यारय आमी हर एका वर्सा कोयर दिता हर एका पिरगजेंत. आनी वाचपाचेंय आमी हर एका पिरगजेंत दिता. तशें आसा ह्या वर्साय वासा पासूंक जाल्यार सुमार आमी 18 पिरगजांनी आमी तांकां येवन तांणी मेतेर जावचे बरी आमी मांडावळ घाल्या. आनी हरशेंच्या बरी कोयरय आमी एक 16 पिरगजांक कोयर वांटून घालां. तशें न्हय आसता विविध पिरगजांनी हे फावटी आमकां वॉलंटियराची गरज पडटा. देखून विविध पिरगजांकी आमी अवकाश करून दिता. कांय भायर वॉलंटियर्स आमकां गरज पडल्यार की त्या देखून ही एक मांडावळ जाते आसा, भरपूर तरान जाते आसा आनी बऱ्या तरान जातली आनी लोकांचो आमकां पाठिंबो मेळटा म्हणून आमी आशेवन आसा. वय तुमीच उल्लेख केल्ल्या प्रकार वय आमचे पुणशेत दिसान दीस ते भक्तीपणान वाडोवन येता. आनी संवसारभर आमच्या विगार बापानी पयलींच सांगलें ते आज संवसारभर आमच्या बोंदेल पुणशेताचें जें कितें नांव आसा तें सगळ्यांनी गाजोवन आसा. आनी तुमी केल्ली ही रिवाज बारी बरी आसा. कित्याक दुसऱ्या जेवणाचें एक स्पेशल कावंटर आसा आनी दुसऱ्या सर्वांनी एक बंधुत्व सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन हे संतोशान आचरण करी जे फेस्ताचो जे कितें संतोश आसा ते सगळ्यांकी मेळा जे म्हणल्यार तुमचो येतो इरादो. जेसन ह्या तुमच्या लागीं एक सवाल करून जाल्यार आतां आमच्या वोज्याचो पुरशांव एका वर्साय चलोवन आयला ही रिवाज. आनी ह्या वर्साचो वोज्याचो पुरशांव फाल्यां आयतारा म्हणजे जुलय म्हयन्याच्या 26 तारखेर सांजेर हो जावंचार आसा. ह्या वर्साच्या वोज्याच्या पुरशांवांत कांय विशेशता कांयपणी आसा गी ह्या विशयांत तुमी आमच्या विक्षकांक इल्ली सविस्तार माहिती दिल्यार भोव बरें आसतलें. तोंडपाशी आल्लें आमचें एक पुणशेत DSAचें पुणशेताच्या पावंडाक पावलां. पावंडाक पावल्या उपरांत हे ताका दुसरी महापरब. ह्या दुसऱ्या महापरबेचो दुसरो वोज्यांचो पुरशांव. वोज्यांचो पुरशांव करचो कित्याक म्हळ्यार हांगासर 1 तो 9 तारीख म्हणसर नोवेन आसात. हर एका मंगळाराय नोवेन आसतात. 1 तो 9 तारीख म्हणसर नोवेन आसात. ह्या नोवेनांत दनपाराचे जमलेल्या सर भक्तिकांक हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा. फाटल्या थोड्या वर्सां जावन 15-16 वर्सां जावन हें एक जारी आसा.
या वज्याच्या पुरशावाक येदोळसू आमी तयारी सुरू केल्या. हांगासर आमच्या इगर्जीतावन 1 किलोमीटर पयसच्या माउंट कार्मेल इस्कालान तो वजांचो पुरशावाक आमी सुरवात करतले. थंय तो ह्या पूण शेता म्हणसर ह्या वज्याचो पुरशाव आसतलो. ह्या पुरशावाक ह्या फावटी आमी आमच्या कर्नाटक सरकाराचो भलायकी मंत्री मानेस्त युटी खादर हाका चालन दिवंक येतलो. तशेंच ह्या पुरशावाक आमी केवळ क्रिस्तांव भोंवडांनी बगार आमच्या फिरगजेचे गडी भितर आसच्या तशेंच DSS आसच्या सिटी भितर आसच्या सर्व मुखेल्यांक अक्रिस्तांव भोंवडांक स्पेशली आमच्या बोवारी फिरगजेच्या बोवारी आसच्या अक्रिस्तांव भोंवडांक आमंत्रण दिवचें काम येदोळूच आमी सुरू केलां आनी वर्सां प्रती जावचे बरी तें आमी आमंत्रण दिवनूच आसा. आमचे मुखेली जावं बरो सरकारी अधिकारी ह्या वज्याच्या पुरशावान भाग घेतात. तशेंच हे वज्यांचो पुरशावाक जाता तितले स्वयंसेवक भाग घेतात. क्रिस्तांव न्ही आसता अक्रिस्तांव भोंवडाय आमकां वजी हाडितात. ह्या तर्फेन भरपूर आमकां काले सहकार मेळटा. ह्या वज्याच्या पुरशावाच्या पयलें हांगासर एक जागृती उठोवच्या दिशेन वज्याच्या पुरशावाच्या आदल्या दिसा म्हणजे जुलयाच्या 25 तारखेक एक जागृतीचे उठोवच्या दिश्टेन एक स्वच्छता अभियान आमी एक आसा केलां. हे स्वच्छता अभियान हर एका वर्सा आमचो एकलो मानेस्त हाच्या फाटल्यान वावर करता. नितळाई जावं दी वा आमचे इगर्जेचे बोवारी फॉग मारचे जावं दी तण काडचे जावं दी कितेंय जावं दी तो ताची आमचो आदलो उपाध्यक्ष हाचे विशयान गमान घेता. पूण आमच्या फिरगजेंत आयोग आसात. परिसर आयोग, वावर आयोग, तशेंच सामाजीक अभिवृद्धी आयोग ह्या सर्व आयोगांक सांगता गाण घेवन तशेंच आमच्या इस्कालाची भुरगीं आनी आमच्या पणजी मुगेर डॉक्टर MV शेट्टी मेडिकल कॉलेज आसा थंयचे NSS स्टुडंट्स ह्या फावटी आमकां ह्या स्वच्छता अभियानाक आमच्या सांगता हात मेळयतात. हो एक स्वच्छता अभियान ह्या वार्षिक परबेच्या जागृती जावन आमी आसा केला. ही एक विशेशता ह्या महापरबेची. स्वच्छता अभियान वन ऑफ द बरेंच एक मिसाव म्हण येता हांवें कित्याक आयच्या ह्या परिस्थितींत आमकां हे भोव गरजेचें जावन आसा आनी ते आमच्या फिरगजांत आमी हर एक वर्सा करता आनी ह्या वर्साय ते मांडून हाडल्या म्हणजे एक संतोशाची गोश्टी जावन आसा. फादर, आतां तुमकां म्हजें मुखेल सवाल, हे वर्स आमच्या मंगळूर DSCन भुरग्यांचें वर्स म्हणून पसरलां. भुरग्यांचें वर्स जाल्ल्या वरवीं ह्या वर्साच्या 9 दिसांनी ह्या फेस्ता संदर्भी भुरग्यां खातीर कांय विशेष मांडावळी ह्या तांणी लितुर्जेन भाग घेवच्या बरी ह्या इतर कार्यक्रमांनी भाग घेवच्या बरी कांयपणी नवी ह्या मांडावळ ह्या वर्सा आसा गी फादर? तुजें सवाल बरें आसा. पळय, एक दीस भुरग्यांक दीस दवरला आमी. भुरग्यांक तो सुरवेचो दिसच ल्हान भुरग्यांक म्हणजे शिवंक सोडा आनी भुरगीं बाळां ती जावन आसात देवाची फळां, देवान आमकां दिवची फळां आनी भुरग्या बाळां वचोन मागणें सुरू येयल्या. ऑगस्ट 1 ऑगस्ट 1 तारखेक पळया. 25 स्वच्छता अभियानान जालें जाल्यार 26 वजें पुरशावन जाल्यार ऑगस्ट 1 तारखेक 9 तारखे पासून 9 पयलो दिसच भुरग्यांक दवरला आमी. ते मात न्ही 9 परतून आनी एक दीस 8 तारखेर ब्रदर प्रकाश येता. त्या दिसी भुरग्यां खातीर विशेष मागणें 8 तारखेर सोनवार तो सांजे 3 वरां तो राती 10 वरां म्हणसरी भुरग्यां खातीर कुटुंबां खातीर विशेष मागणी दवरला. बेंड्रा इश्ट डिवायन मर्सी पंगडा तावन ब्रदर प्रकाशाचो पंगडी येतलो. तें बऱ्या तरान तें चालू जाता. आनी हर एका दिसा सांजेचे 9 क्वायर भुरग्यांचें दवरला आमी. विंगड पिरगजां कॉन्टेक्ट केला आमी आनी विंगड पिरगजां येवची भुरग्यांची क्वायरां भारी इंट्रस्टींग. ती ह्या वर्सा आमकां हर एका दिसा सांजेच्या मिसाक भुरग्यांची क्वायरां. पळया, हर एक दीस सकाळीं मिसां आसात. सकाळीं एक 9 मीस, सांजेर 9 मीस. 10:30 तावन 11:30 आराधन, 11:30 तावन 12:30 म्हणसर मीस, ताचे उपरांत जेवण. सांजेर 5:30 तावन 6:30 म्हणसर आराधन, 6:30 मीस, ताचे उपरांत लोकांक उंडो बांदतले. अशें हर एक दिसाची मांडावळ 1 तारखे तावन 9 तारखे म्हणसर भुरग्यांक विशेश तरान दवरला. त्या मात न्ही ह्या वर्सा पाप साहेबान दुर्बळांचें वर्स म्हणी दिल्लें आसा.
पाचव्यान दुर्बळ्यांक एक विशेष एक दुर्बळ्यांच्या मोगा विशीं एक दस्तावेज दिल्ले आसा, एक शिकवण दिल्या डिलेक्सी ते म्हणून हांवें तुमचो मोग केला. हें दुर्बळांच्या मोगा विशीं दिलां, हांवें तुमचो मोग केला. त्यातून हे फाटी फेस्ताचो जराल संदेश तसो आसा, हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. जो हांव वचो 15-12 वोळ तातूंत विशेष संदेश सान लॉरेन्सा बरी आमी दुर्बळांचो मोग करया. सान लॉरेन्सा बरी देखून तुवें विचारलें भुरग्यां विशयांत, भुरग्यांक जाय तितलें आसा. भुरग्यांक आमी वांजेलाजारी सदांच करतले, भुरग्यांक कावन्सिलिंगाचें काही मंडळ आसा, सगळें आसा. ताचे वयर आमी ह्या वर्सा आमी दुर्बळां खातीर एक आमच्या भलायके फंडा विशीं चिंतलां. आमी हांगा कितले जाण येतात, विशेश कॅन्सर पिडेस्त, कितलीं व्हडलीं बिल्लां तांची. एक किमोथेरापीक जावं दी, रेडिएशन थेरापी जावं, हरी एक आमी येतल्यांक ल्हान एक 50 रुपया दिवन धाडून जाताय. तांकां कितें म्हणी बरें दान आमी दी जाय. देखून हे फावटी भलायकी फंड घट्ट करीचें म्हण आमी चिंतलां. फेस्ता वेळार विशेश कावंटर आसतलें, तुमी दिवचें दान, धर्मीक भक्तीकान दिवचें दान करून तांकां रशीद ऑन द स्पॉट दी जाय आनी ते भलायकी फंड घट्ट करी जाय. आनी ह्या यात्री केंद्र येतल्या भलायकेक विशीं खाली दान कितें विचारूंक येवच्या त्या पिडेस्तांक कितें म्हण पुलिया पुलाय बाकडी ह्या सालूच यात्री केंद्रांतून आमी दिवंक सका जाय. ही एक आमची वरती आशा आसा. भक्तीक आमचे दान दिवन हो फंड घट करतले म्हण हांव पातयेतां. ते एक आमी विशेश तरान चिंतलां. दुर्बळांच्या घरा विशीं आनी आसा. ह्या वर्सा आमी दुर्बळ घरा विशीं आमची SVP करीत आसा न्ही, SVP करीत आसा. हे पिळगेच्यान SVPचें येवजन चालू आसा. पूण सांगात आसा हें आमी पिडेस्ता विशीं आमी चिंतेत पडलां. इतलो लोक येता सदांच बेजार जाता पळयतना. तांकां कुमो करी जाय. देखून हे फावटी भलायके निधीक तुमी कितेंय पुलिया पुलाबाकडे दान दिया. विशेश तरेन खाणगेचे मंडळ आमी केल्या, एक विशेष कावंटर ताका आसतलें. हें आमी आनी एक आमी केल्ली एक मंडळ. आनी फादर हे तुमचे मिसाव खंडीत जावन एक बरेंच मिसाव आनी लोकांक खंडीत जावन हे भोवसड उपकाराक पडटले म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. आतां आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी म्हणजे 9 दीस नोवेन चलता आनी ह्या फेस्ता दिसांनी प्रत्येक तरेन ह्या फावटी 2 दीस आयतार येतात आनी खंडीत जावन लोक जबरदस्त हांगासर ह्या भक्तीक लोक हांगासर जमतलेच. ह्या लोकांक हजारांनी भक्तीक जमो जातानात तांकां सांबाळचीच व्हडी एक जबाबदारी खंडीत आमची जावन आसा. आनी ही जबाबदारी पाळूंक संचालक समिती आसा, आमची पून क्षेत्राची समिती आसा. आनी त्या भायर फिरगेजेंत विविध संघ संस्थे आसात. आनी येदोळच तुमी उल्लेख केल्ल्या प्रकार दुसऱ्या फिरगेजेंत थावनी स्वयंसेवकाक आमी तांकां विनंती केल्या. त्या भायर गरजेचें जावन आसचें वैजकीय सौलभ्य या कितें पियोवच्या उदकाची सवलताय, पार्किंग हांगासर पार्किंगाक आमकां मस्त अडचण आसा तें हांव जाणा. ह्या विशयांत खंय पुरो वेवस्था केल्यात ह्या विशयांत तुमी आमच्या विक्षकांक इल्ले सविस्तार तरान सांगेत की. पार्किंगाक आनी स्वयंसेवक तुमी सांगलें. पार्किंगाक आमी स्वयंसेवकच म्हणून ताचे खातीरच आमी एक कमिटी केल्या. ते 5च्या नाडीतावन येतल्यांक आमी आमच्या वयल्या हॉलांत पार्किंगाची वेवस्था केल्या. आनी मेरील ह्या पदाविनांगडी येतल्यांनी आमच्या कुशीच्या दैज ओल्ड ते एक ग्रावंड आसा, त्या ग्रावंडार पार्किंगाची वेवस्था केल्या. आनी कावुर्तान येतल्यांनी आमचें इंग्लीश मिडियमाचें ग्रावंड आसा, त्या ग्रावंडार पार्किंगाची वेवस्था केल्या. आनी तशेंच आयताराच्या दिसांनी आमचें इस्कॉलाचें कॅम्पस आसा, त्या कॅम्पसांतय आमकां पार्किंगाची वेवस्था आसा. आनी ताका जाय पुरते वॉलंटियरी आसात. आनी तशेंच भितर इगर्जेच्या वाठारा भितर आमकां सुमार वॉलंटियराची गरज आसा. हांवें येदोळच सांगिल्ल्या प्रमाणे आनी तुमी आतां उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे विविध फिरगजांकी आमी आमंत्रण दिलां ह्या दिशी आमकां वावर दिवच्या खातीर. हे खंडीत आमकां लाभतले म्हूण आमची पातेनी आसा. आनी यात्रिकांक स्टॉलाची वेवस्था आसा, तांकां धर्मीक वस्तू मेळटात. आनी तशेंच मेडिकल आमचे फादर मुल्लास हॉस्पिटलांत तांचे एक कावंटर आसतलें. तांकां मेडिकला विशयांत खंयची माहिती जावं दी या कसलें कितें जावं दी तांकां मेळटलें. आनी तशेंच ॲम्ब्युलन्सी तांणी प्रोवायड करता म्हळां.
तशें जाल्ल्यान हर एका भक्तींगांक तांच्यो गरजो सुदारसूंक आमचे वॉलंटियर्स, आमचे मनीस, आमचे फिरगजगार केदाळाय तयार आसात म्हणून सांगूंक हांव खुशी करता. पून शेताचे संचालक जावन आसचे जेसन तुमी तुमचेर सडीत जबाबदारी फिरगज गवळीक परिशदे संगी तुमचे वावर आनी तुमचे कितें ते जे कितें जबाबदारी आसा ती खंडीत सडीत मापान तुमचेर आसा. ह्या वर्साचें फेस्त आचरण करूंक तुमी तयाराय करतना खंडीत तुमी सबार रितीनी तांकां पुरा कितें म्हणटात एक फावंडेशन तयार करचें पडटा. पयले फावटी तुमी पून शेताचे संचालक जावन तुमी आतां नम्यार नायल्यात. ह्या वेळार तुमची जबाबदारी समजून घेवन तुमी ह्या तयारे विशयंत कसली पुरा योजना घेवन ह्या मिटींग जमात कशें पुरा हे कार्यागत करूंक तुमी सकल्यात कांय इल्ले विवर दिशात गे. आमचे फिरगजेक नव्यान रेक्टर जावन आयिल्ले मनदेक बाजील वास तांणी ह्या फिरगजेचे मुखेलपण घेवच्या सुरवेर तांणी केल्ली पयली जमत गुरकारांची जमत. त्या गुरकारांच्या जमतेरच तांणी मस्तो इशारे दिल्ले. हांगासर ते आयिल्ले पून शेताचे भक्तीपण आनीकी वाडोवंक आनी पून शेत कितें म्हणून येदोळ सुरू जाल्लें आमचें पून शेत ते एक लोकां मोगाळ जायचे. पयले सुवातेर हांगासर भक्तीपण वाडाचें म्हणलें तांचो एक मेन उद्देश जावन आसलो. ताच्या उपरांत आमी पून शेताची जमत चलयली आनी एका पून शेताच्या जमतेक आमचे मंगळू दिवचे गोळी बाप ह्या पून शेताच्या जमतेक आजार आसले. तांणी हांगासर भक्तीपण वाडोवचे साबार इशारे आमकां दिले आनी ह्या विशयांत आमी मुखार वावर करीचे म्हणलें आमकां एक तांणी मार्गदर्शन दिलें. ताच्या उपरांत सुरू केल्लो हो वावर पयले सुवातेर भक्तीपण म्हणटना पयले सुवातेर येवची लितुर्जी ह्या विशयान DSAचे पूण शेत जाल्ल्यान लितुर्जेक आमी सडावत जावन आमच्या वाराड्याच्या फिरगजांक हाच्या पयलीं आमी एक हें सुरवात केल्ली. पूण कोणाक पळय येदोळू आमच्या फिरगजेक आमच्या वाराड्याच्या फिरगजगारांक कोणाक अवकाश मेळना तांकां तशेंच भुरग्यांच्या वर्सांत ह्या भुरग्यांक चड म्हत्व दिवचें. तशें जाल्ल्यान सबार इरादे लोकांच्या गरजे प्रकार सबार इरादे ह्या महापर्बेक आमी आसा करन अशें भक्तिकांची उर्बा ह्या पूनतळाक सडीत वाडोवंक हें आमकां ह्या दिशेन आमी वावर केला. कित्याक म्हळ्यार हांगासर आयिल्लो भक्तीक हांवें हांगासर पळयल्या प्रकार कोणी खाली हातान फाटी गेल्लो ना. म्हणजे मोतीक समाधान जावन दी आमची फिरगज सालोरेसा समर्पण दिल्ली. तो एक दैरादीक सांत एका चक्रवर्ती मुखार एका तरणाट्यान वचून रावचें आनी ताका सवाल करचे आमकां बारीक कश्टाचें देखून हांगासर एक दुर्बळ्यांचो सांत हर एक दीस म्हणल्या बरी हांगासर गरजेवंत आसात. आमचे इगर्जेचे पार्लर हांगासर गरजेवंत आसात जाल्यार हांगाच्या याजाक तांकां कोणाकी काळी हात आनी पाटी धाडिनात. हांगासर आयिल्लो लोक आराधनाच्या कोप्याला वता थंयसर मगणे करता समाधानान पाटी वेता. हांगासर भक्तीक आयिल्ले हांगासर बरेपण जाता म्हण म्हणटा. तशेंच तांकां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था हर एक वेवस्था पूण शेत केल्या उपरांत हांगासर आमकां एक मेन कितें म्हळ्यार हांगासर येवच्या भक्तिकांक आमी सवलत्यो दिवचे ह्या दिशेन आमी आलोचन करून हें महापर्ब ताची सुरवात आमी केल्या. सबार समिती आमी केल्यात. मेन जावन शिस्त, पार्किंग, जेवणाची समिती, लितुर्जी समिती आनी ह्या सर्व समितींत आयोग हांगा 21-22 कितें आयोगात हे सर्व आयोगी आमी सर्व समितींक आमी ताचें कनेक्शन करून दिलां. तशें जाल्ल्यान हर एकलो लोक स्वयंसेवक नासतना खंयचेंय काम ह्या इगर्जेच्या एक्टिविटीन खंयचेंय चलना. हर एकाकी स्वयंसेवकाची गरज आसा. स्वाकुशन म्हणल्या बरी हांगासर स्वयंसेवक काम करूंक येतात. फोन कर निसारतात हांवें केदाळे जे खंयच्याक टायमार जे म्हाका काली जबाबदार कितल्या वरार गेटी कडेन येवन पार्किंग रावपाचें हें येदोळ आमच्या बोंदेलान जाल्लें. येदोळसो मस्त कॉलां आयल्यान केदाळा मिटींग आसा कितें आसा म्हणून ह्या दिशेन आमी मुखार मिटींगी चलयतले. अशें जाल्ल्यान वाती विकतले तावन जेवणा म्हणसर हर एकाकी एक ल्हान समिती दवरल्या. वातीचे कावंटर जावन दी ताचे उपरांत मेडिकल फंडाचे कावंटर जावन दी आनी स्पेशली आमी ह्या दिशेन आतां फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी ह्या वर्सांनी आमकां हे गरजेचें आसचें एक SIR म्हणून ह्या विशयांत एक आमी हेल्प डेस्की दवरला. लोकांक हर एक लोक गरजेवंत लोक हांगा भितर येतना तांकां कितेंय डावट्स जाल्यार ते क्लियर करून वचून दी म्हणून ते एक दवरला. सो देखून हांगासर उदकाची वेवस्था जावन दी, वॉशरुमाची वेवस्था जावन दी अशें सर्व भक्तिकांक कितेंय अननुकूल जायनातले बरी सर्व जावचे बरी स्वयंसेवकाची मांडावळ
तशेंच निताळाय हांगासर रियेका कमिटीच्यांनी करच्या बरी तसलत कमिटी आमी मांडून हाडल्यात. अंतू कळटा की कित्याक आरंभातून अखेर पर्यंत तुम्ही सर्व संगती भोव नाजूकायेन वरोवन आनी लोकांच्या फायद्याक पडचे तसले तुम्ही हांगासर करून मांडून हाडल्या आनी प्रत्येक जावन स्वयंसेवकां स्वखुशेन येतात म्हणले ती भोव संतोशाची गोष्टी जावन आसा. आनी अशेंच आमचें पुनशेत आनीक अशेंच वाडतलें म्हणल्यार हातूंत कांय दोन उतरां आसात. आनी फादर तुमकां म्हणजे एक सवाल आसा, हांव चिंता ते विचारले विग्गी जाता की म्हणून तुमी येवन 2 म्हयने जावन नात जाल्यारय तुमी एक दूरदृश्टी म्हणजे एक दिश्टा आसले व्यक्ती हांव जाणा आनी त्या भायर तुमी एक बरे हेळिल्ले अनुभव आसले व्यक्ती प्रत्येक दरान मिसावांत. आज आमच्या बोंदेल फिरगेजंत मजबूत देवाळ उबें जाला. सर्व रितीची कितें बेजिक्स आमकां फिरगेजन जायचे ती सर कामां पोरा संपल्यांत. हांगासर त्या भायर सांत लॉरेसाची भक्त वाडोवंक आनी फिरगज कुटुंबाचो संबंद सोडोवंक आनी एकवट आनीक एक घट करूंक कांय नवी आलोचने तुमच्या लागीं आसात की फादर? आलोचना सोम्याक लागीं ती विचारच्यो. जेजू लागीं मागल्यार तो प्रेरण दिता. आनी हांगासर आमकां हांव एकलो आसचो न्हय. हांगासर फादर पीटर गोन्साल्वीस प्रिंसिपल आसा, सांगातात हाताक हात दिवन वावुरचो साहेब फादर लॉरेन्स आसा. देखून ते आसता म्हणटाना हेणे उपाध्यक्ष परतून कार्यदर्शी आसा आनी सायन्स कमिटी संचालक आसा. ताचे उपरांत आमकां आयोगय संचालकीय आनी 37 वाड्यांचे बळवंत गुरखार आहात. हे पुरो आसात म्हणटा आसतना सांगाता मेळटना आलोचना येतल्यो. हांव एकल्यान आलोचना करची न्ही, पूण इल्लें प्रेरण कितें सोमीन दिता ह्या समितीनी हांव मांडटा तें मागीर तें मुखारसून येतलें. पेस्ताची मांडोळ आणकी इल्ली सांगूंक बाकी आसा म्हूण भोगता म्हाका. हांगासर एक हांगासर येवच्या लोकांक तेजो वखदांची मांडोळ करून फादर मुल्लर्साचें एक कावंटर आसतलें, तें कावंटर आसतलें उडासान तें नोट करा. ताजेर लोकांक हांगा मागोवंक अपूर्व आराधने कॉपेल आसा. तेजी सालोरेसाची रेलिकी आसा, बाकी कुर्साची रेलिकी आहा त्यो ओरिजिनल रेलिक्यो बरे अप्रुपाच्यो. आनी हांगासर लोकांक ते मागून बरेंपण जाता. हर एका मंगळारा म्हाका मागिल्लें मेळना म्हणून म्हाका येवन साक्षी दिवच्यो सांगतानांत हांगासर मागिल्लें मेळटा म्हणलें आसा. अक्रिस्तान वर्षी आसा. इंदोंची बारी ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಸ್ಥಳ ಆತಂಡು, बारी ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕता ಒಂಜಿ ಜಾಗ म्हणून म्हजे कडेन येवन सांगतात. वळखीचे अक्रिस्तान मनीस हांगा आसात येवन सांगतात न्ही जावन तुमी हांगा येयल्ले बरें जालें म्हणी म्हाका सांगता. कित्याक म्हळ्यार येदोळ जावं कार्णीक आसच्या जाग्यांनी पक्षी केरे जावं दी, बेळा जावं दी, आलांगा जावं दी अशें दुसरे कडेन मागणी सोलोवंकी विंगड विंगड यात्री केंद्र आपयतालो वेतालो अशें बारी एक मांडावळ आसा. हांगासर आयताराचें मांडावळ सांगूं ना न्ही. वय 2 आयतारांनी मस्तो मिसा 2 आयतार आमकां येतात नोव्हेनांत. एक 2 तारीख आनी एक 9 तारीख. 9 तारीख वय 2 तारखेक सकाळी 7 वरार मिसा, ताच्या उपरांत 8:30 वरार इंग्लीश मिसा, मागीर 10:30 वरार नोव्हेनाची मीस संभ्रमीक आसा. ताच्या उपरांत सांजेर 5:30 वरार मीस आसा. 9 तारखेर 5 मिसा आसात. सकाळी 7 वरार मिसा, 8:30 इंग्लीश मीस आसा, परतून 10:30 कोंकणी मिसा, 12 वरार पयले फावटी मल्याळम मिसा. बारा उमेदीन आहात आमचे मल्याळी भाऊ भयणी, तांकां एक मीस आयचे म्हणून. देखून 12 वरार 9 तारखेर 12 वरार मल्याळम मिसा आनी सांजेर 5:30 परतून संभ्रमीक नोव्हेनाची मीस आसा. आनी आमकां 5 बिस्पात सोनवारा सांजेच्या मिसाक आमकां बेंगळूरचो विश्रांत आर्चबिस्प आर्चबिस्प बर्नार्ड मोरास येतले. आनी 9 तारखेक सकाळीचे नोव्हेनाचे मीस 10:30 आमचो विश्रांत गोळी बाप एलोशियस पावसोस भेटयतले. आनी सांजेर 5:30 वरार आमचे बारेलीचे गोळी बाप इग्नेशियस सोजो भेटयतले. आनी तशेंच पेस्ता दिसा 10 तारखेर आमी दोनूच दवरल्यान मिसा. सकाळी 10:30 वरार आमचो मंगळूरचो बी साहेब अदीक म्हणा अदीक पीटर पावल साल्डाना भेटयतले. आनी सांजेर निमाणे समारोपाचें मीस 10 तारखेक सांजे 5:30 वरार मैसूरचो गोळी बाप
फ्रांसीस सेरावो भेटयतले अशें फेस्ताय सगळी मांडावळ अशी मांडून हाडल्या. देवाचे दयान सर्वांच्या सहकारान भक्तिकांच्या सहकारान हे बरें जातलें म्हणून हांव चिंततां. देव बरें करूं फादर. खंडीत असली योजना आमी मांडून हाडटा आसतना आनी असले मेटांनी आमी मुखार वयता आसतना आमचे हे वार्षिक परब जे कितें आसा 9 दिसाचें नव्यान कितें आसा तें बऱ्यान खंडीत वयतलें आनी तुमकां आमी सर बरें मागता. दयची वर्ल्डाकी आमकां उपकार बावडटा. वर्सान वर्स तुमी आमचे शेजारी जावन आमच्या फेस्ताक माध्यमांनी प्रसाद दिवन तुमी वावुरतात आनी यांचे कार्यक्रम व्हरते कार्यक्रम आमी तुमच्या सर्वांचो वावर फळादी जावन दी म्हणून आमी हांगा शेजारी बरें शेजारी जावन मागता. देव बरें करूं तुमकां. फादर आतां तुमच्या लागीं विनंती आसा. आमच्या ह्या महापरबेक आनी 9 दिसाच्या नव्यानाक हांगासर हजारो भक्तीक खंडीत येतले जाल्यार आज आमच्या ह्या माध्यमा मुखांतर तुमी सर्व आमच्या भक्तिकांक मोगाचे आनी विशेष आपोवणे तुमचे थंय दिजय म्हणून हांव विनंती करता. हो अवकाश दिल्ल्या देव बरें करूं. सर्व आमच्या भक्तिकांक गांवांत परगांवांतल्या हर एकल्याक या बोंदेल सान लॉरेन्साच्या पुणशेताच्या वार्षिक महापरबेक हार्दिक स्वागत आनी वत्तायाचें आपोवणें. पुरवां 26 तारखेक 17 तारखेक वजें पुरश्या वाके व्हडा संख्यान मेळया. 25 तारखेक स्वच्छता आंदोलनाक व्हडा संख्यान मेळया. 1 ते 9 तारखेक नव्यानाक सकाळीं आनी सांजेर व्हड्या संख्यान येवया आनी मागया. तशेंच 10 तारखेक संभ्रम फेस्ताच्या दिसाय आमी व्हडा संख्यान येवया आनी मागया. तुमकां समेस्तांक वत्तायाचें आपोवणें. तुमची कितें तें सांग आसा जाल्यार आमकां धाडा. आमकां तुमी आमच्या वेबसायटान ती कॉन्टेक्ट करियेत. आमचे जावं बरोबर वॉट्सॅपान कॉन्टेक्ट करियेत. फोनार आमकां सांगियेत. ऑफिसान केदाळा दोगां क्लार्कांनी कुमक करतात. आमी आसा ते एक जाण ह्या जागी आसा येया खंयच्या वेळार तुमी त्या सांग सांगा आमकां. आमी ती सगळी कुडसून सदां न्ही मागो हांगासर आसा. हे फेस्ता वेळार मात न्ही केदळाय तुमी येवयेत. सकाळीं आमकां 5:30 सावन रातीक 8 वरां म्हणसर आमच्यो गेटी उक्त्योच आसात. केदाळा तुमी येवयेत आनी आमच्या भेटयेत. आमगे मागो सांगयेत. तुमकां समेस्तांक आमच्या यात्रे केंद्राक वत्तायाचें आपोवणें. देव बरें करूं. देव बरें करूं. प्रत्येक तरान आज आमच्या स्टुडियोक हांगासर येवन फेस्ता विशयात सविस्तार माहिती आमच्या वीक्षकां मदें वांटून घेतल्या. फादर तुमकां तशेंच जॉन डिसिल्वा तुमकां तशेंच जेसन फेर्नांडीस तुमकांय हांव काळजाच्या गुंडायत हांवन एकूच सुतार तुमकां देव बरें करूं. हे कार्य वीक्षण केल्ल्या सर्व वीक्षकांक देव बरें करूं म्हणटा. सान लॉरेन्साच्या मध्यस्थेन हर एक कुटुंबांत शांती बरी भलायकी भरपूर आशिर्वादा. तर नव्याना आनी फेस्ता संदर्भी मेळया आमी बोंदेल सांत लॉरेन्साच्या पुणशेतात. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. खबरो मनोरंजन आनी इतर कार्यक्रमा खातीर पळयत रावा दायज वर्ल्ड TV 24/7. समेस्तांक परत देव बरें करूं. काल आज आणि फाल्यां